येवकार हा समृद्धा कणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। सरकार म्हणटा रस्ते उदरगतीचे मार्ग, पण उगवे तांबोशे तोरशेकारांक अजून मेळना हक्काचो सर्व्हिस रोड। लोकच करपाक लागल्यात आपल्या घराकडले मार्ग, पळयात पेडणेकारांच्या विकासाची अवतिकाय। केप्यात तकली वयर काडपाक लागल्या सिवरेजीची समस्या, हेल्थ सेंटरात कागाळ करूनय नो एक्शन। कुर्टीक खांडेपारच्या लोकांक सतावपाक लागल्यात गोरवांक लागून येरादारीत आडमेळी, अपघातांक निमंत्रण। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। रस्ते खंय उदरगतीचे मार्ग, पेडणेकारांच्या नशिबात अजून ते नात। उगवे तामोशे तोरशे वाठारात सर्व्हिस रोडच नात। खरें म्हटल्यार कोलवाळ धारगळ सावन सर्व्हिस रोडाच्या गोंधळाक सुरवात जाता, जो MVRन करून दवरला। तामोशे गवंडीवाड्यार पावसर धड एकय सर्व्हिस रोड थळाव्यांक मेळना। संदीप कामोलकरान दाखयला आको देका हाल, पळयात। MVRची करणी आणि उग्या तोरशाचे लोक आसा त्यांच्या दोळ्यान खंय पाणी अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा। आमी हेच्या पयलीं म्हणजे फाटली 2 वर्सां एकच गजाल सरकाराक दाखोवन दिता की MVR कंपनीक मातशें तुमी सांगा म्हूण, कितें हे सर्व्हिस रोड खरे हे रस्ते जावच्या पयलीं सर्व्हिस रोड दिवपाचे आसता आणि MVRन एश्युरन्स दिल्लेले की आपण जे सर्व्हिस रोड आसा ते आपण पयले करून दिता म्हूण। आता ह्या सायडीचे लोक जे आता तांकां रस्त्यार जर वचपाक जाय जाल्यार पयलीं एक बरो स्टॉप आसलेलो, आता हांगा स्टॉप सुद्दां ना आणि रस्त्यार वयतलो जाल्यार वाट सुद्दां ना। तेंच्यांनी रिक्वेस्ट खूब जाणांक केली, MVRक केली, CM हांगासर येवन गेलो, तेणेन सांगलेलें की हो सर्व्हिस रोड आपण बेगींतल्या बेगीन करून दिता। आमदारान सांगलेलें की आपण लक्ष घालता। म्हाका दिसता सगळे हे विसरले कशें दिसता, कारण हांगासर येवप, आश्वासनां दिवप आणि ठो जाले का पळप असली परिस्थिती जाल्लेली आसा। हाताच्या काकणांक हारसो कित्याक? विकासाच्या नावान आणि केंद्र सरकाराच्या महामार्गान कशे त्रासात घातल्यात की कोत केल्यात ते थळाव्यांनीच गोवा 365 कडेन सांगले। पळयात गोवा सरकाराचो तामोशेच्या पंचान सांगलेलो विकास। हो आमचो सर्व्हिस रोड हायवे जाला, त्याच्यान सर्व्हिस रोडाक कांयच करूं ना, आणि पळोवकूय ना। हे आम्ही लास्ट टाइम चौथीकडे गणेश विसर्जना पुरती फुटपाथ करून घेतल्या, ती PWDच्या फाटल्यान आमच्या पंचान आमदाराकडे वचून, आमच्या माननीय सरपंचाकडे वचून त्यांच्या फाटल्यान लागून पंचान पणजे फावटी मारून ही फुटपाथ करून घेतली। आमच्या दुसऱ्या पंचान करून घेतली, सिया दुरी आसा, दोघांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा भितर, दोघांनी आमदाराच्या फाटल्यान लागून ती करून घेतली। पण हो आसा आमचो आसा पळय सर्व्हिस रोड, हेका कोणूच पळयना अजून। उगव्याच्यान पळयला तुम्ही जर सारको डेंजर जावन येयल्लो आसा। आमची भुरगीं इस्कॉलाक वयता, आता तो रोड आसा त्या इस्कॉलाक वयता, थंयच्यान भुरगीं जाणटेली बँकेक वयता। इतली फोणकुलां पडल्या, पावसान रोड तो सगळो व्हांवून गेल्लो आसा, ते सगळे व्हाळाक सकयल माती गेल्या। तेका लागून ते कंपाऊंड वॉलय ना आसा, कंपाऊंड वॉल अर्धवट बांदून दवरल्या, ती फूल बांदूंक ना, तेका लागून ती माती सगळी व्हाळान वयता। तर ती माझी इतलीच मागणी आसा सरकाराकडे, आमकां सर्व्हिस रोड करून दिवपाचो। सगळ्या गावाचे सर्व्हिस रोड केल्या, फक्त आमच्या तामोशानच कित्याक सर्व्हिस रोड सांडला? तामोशा गवंडीवाडा दोनूय सायडीन सर्व्हिस रोड सांडला, त्याय सायडीन कंप्लीट करूंक ना, ह्याय सायडीन कंप्लीट करूंक ना। फक्त आमच्या पंचांक आश्वासनां दिता येयल्ल्या दिसा की आम्ही करता, केन्ना करता। हांव MVRच्या इंजिनियराकडे स्वतः गेलो, हांगा काम चालू आसलें तेन्ना, तेणी म्हाका सांगलें लेबर घालता, आपण करून दिता, पण अजून काय त्या आश्वासनाची पूर्तता जावना। पूल केलो पळय तेन्ना MVRकडे तुम्ही गेल्ले? हय, आम्ही उलयल्ले, हांगा काम चालू आसलें तेन्ना इंजिनियर मेन इंजिनियर आसले तेन्ना हांव स्वतः उलयल्लो। म्हाका सांगलें साहेब तुमकां हे आमी 4 व्हिलर जावपा सारको सर्व्हिस रोड करून दितले म्हणून। दितले म्हटलेले ना, करून दितले म्हटलं। 4 व्हिलर जावपा सारको रोड तुमकां हायवे टच करून दिता म्हटलं, पण 4 व्हिलर सोडून घाल, पांय वाट जावपा सारखी सुद्धा वाट तेंच्यांनी दवरूंक ना। ती काल आमचे शेजारी तुळशीदास शिरोडकर यांच्यानी त्याची दखल घेऊन ते क्लीन केला, थंय जिवाणी भोंवताली, आणि सकाळचे संक 6:30 पहिली बस वयता, त्या बशीक भुरगीं इस्कॉलाक वयता म्हापशा वचपी। ते काळोखान जर जिवाणी पांया तळा मेळ्ळी तर कितें करतलो? व्हडलो हे जावपा शकता, घातपात जावपा शकता। थंय जिवाणी आसा, व्हडले अजगरूय आहात आणि घोणसय आसात। आता 10 घरां आसा, ही आमकां आतां इमर्जन्सी कितें जाल्यार एम्ब्युलन्स सुद्दां सकयल वचपाक वाट ना, एम्ब्युलन्स वचना आता थंय। ती बारकी व्हॅन वयता, असली गाडी वयता, पण ती सुद्दां टर्न मारपाक मेळना, कसरत करची पडटा फाटी फुडें घेतलो जाल्यार गाडी। रातच्या टायमाचेर हांगासली जी भुरगीं जी मोपा एअरपोर्टाचेर वयतात तांची म्हटल्यार ते आता प्रायव्हेट गाडी करून वयतात, भाड्याची गाडी करून वयतात हांगाच्यान।
तांकां स्वताचे पयशे मोडचे पडटा. थंयच्यान चलत येता हांगा हायवेक गाडी उबी रावता. हायवे मेरेन तांकां चलत येवचें पडटा. Daily म्हणजे आम्ही हें धाडटा फुडें घेता थाराव आनी PWD करता ते केन्ना करता पळोवया आतां पळोवया फुडल्या विकांत वयचे आतां वच न्ही 2025 तरी कितें हें करता जाल्यार एक्शन घेतात जाल्यार म्हणजे 2024 वायट जाले थंयच जाले न्ही खूब जाले प्रॉब्लेम हांगा खूप जाला ह्या रोडा खातीर आमकां सर्वीस रोडा खातीर बायलांचो खूप प्रॉब्लेम दिसता. खूपच न्हू भुरग्यांक स्कुलाच्या भुरग्यांक आतां सारके रिस्क न्हू हांगा पूण जाणा आमचो रोड आसा तो आतां 15 वर्सां जाली फर्स्ट टायम केलो तेजेर परतून हॉटमेक कितें करूंक ना कॅथलीक वाड्यार आहा ती करता म्हणले ती अजून ना आमदार येवन तांकां आपूण सांगून हें केला करता म्हणले अजून कितेंच करिनात कितें म्हणून लोकांक सांगचें आमी पावसान तुमची कंडिशन कितें आसता? सारकीच बॅड गाडी टू व्हिलर स्पीड जाता हांगा सारकी रिस्की हांगा आमी करता एडजस्ट कितें करतलो आतां ना जाल्यार ते तरी कोणा म्हणून रडटले आमी रडपाचें कोणा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात प्रशासकीय पावंड्यार जबाबदारेचे दुखलादुखलीचे राजकारण नेटान चल्ला. खात्यामंदी समन्वय नाशिल्ल्यान तांचो त्रास सामान्य जनतेक सोंसचो पडटा हातूंत दुबाव ना. केप्यां सिवरेजीची समस्या तकली वयर काडपाक लागला. हेल्थ सेंटरात कागाळ करून लेगीत ते एक्शन केन्ना घेतले हें मात अजून खबर ना. तळाव्यांक घाणीचो सामनो करचो पडटा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते केप्यां आसात आनी केप्यां जी बाजारा भितर जी बिल्डींग आसा ह्या बिल्डिंगेची ह्या सोसायटीचेर जी सिवरेज आसा ही सगळी ओपन सोडली वता आनी हेजे खातीर सगळी लोकांक जे आसात हे त्रास जाले कडेन आसा आनी ते लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन म्युन्सिपाल्टीन हेजेर कारवाय करची म्हणून कित्याक आनी तेंची हेय मागणी आसा की ह्या सोसायटीची जितली वयर जे लोक रावतात तेणी आख्खी सिवरेज जी आसा ही सिवरेज सगळी कॅनलांक सोडले आसा म्हणून आनी तो पोनांतल्यान अंडरग्रावंड कॅनल गेले कडेन आसा तितून सोडले म्हणून हो तेंचो आरोप आसा. आनी त्याच बरोबर हेजे बद्दल आमी जेन्ना म्युन्सिपाल्टी विचारले त्या टायमार आदलो चेअरपर्सन आनी दयेश नायक आनी आतांचे कावन्सिलर ह्या दयेश नायकान सांगले की हेजे ह्या हेंकां सिवरेजी खातीर आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस काडले कडेन आसा पूण हेंचेर कारवाय जर करतले जाल्यार जे केपेचें हेल्थ सेंटर आसा हेणी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून पूण हे ते घेतना म्हूण ते सांगतात. त्याच बरोबर आमी जेन्ना जे केपेचें हेल्थ सेंटर आसा ह्या हेल्थ सेंटराचो जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा हेका विचारलें त्या बरोबर तेंणी सांगलें की म्युन्सिपाल्टीन तांकां नोटीस धाडटले आमी कायदेशीर कारवाय जी आसा ही आमी करतले आमी तांकां केतले अर्जीपण करूंक दिवपा ना म्हणून आनी आमी कायदेशीर तेंचेर कारवाय करून कितें आसा ते आमी तांकां हें करतले. आमच्यान चड उलोवंक जायना. जर आमकां कितें उलोवपाक जाय जाल्यार हाय ऑथॉरिटी कडच्यान तांकां परमिशन घेवपा पडटा अशें सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान सांगले कडेन आसा पूण आमी कारवाय करतले अशें जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर जो आसा केपे हेल्थ सेंटरा हेणी सांगले कडेन आसा. केप्यां एके बिल्डिंगेंतल्यान सिवरेजीचें उदक कनालात सोडटाले. कनाल बंद केल्ल्यान तें उदक आतां केप्याच्या मार्केटा मेरेन पावला. साबार फावटी फकत पळोवनी जातात. कारवाय कोणच करिना. केपें हेल्थ डिपार्टमेंट फेल जाला अशें म्हणत नगरसेवक आनी फुर्योज जाला. थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. बरी पयलींची गोश्ट हे चालूच आसा. सिवरेज फुट्टा आनी ती कॅनलां धाडटा आनी जी ती मॉस्किटो ब्रिडींग चालूच आसा. आमी हेल्थ डिपार्टमेंट जे केपेचे आसा ते काडटा म्युन्सिपाल्टीचे घालता म्युन्सिपाल्टी काडटा डिपार्टमेंटाचे घालता हेच चालू आसा. जो थंय हेल्थ इन्स्पेक्टर जो आसा तो फक्त सर्क्युलर दाखयता हे म्युन्सिपाल्टी म्हणून. केन्ना म्युन्सिपाल्टी लागता मडगांव म्युन्सिपाल्टी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा तेणी डायरेक्ट एक्शन घेवपाक मेळटा. केपें म्युन्सिपाल्टी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर ना. आमकां हो पोस्ट आमी घेवूं ना आनी आमकां हो ना. तो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आमकां हेल्थाचो लागता. तेणे डिसिजन घेवप आनी आमी दोगांनी जोड पावलान जे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी केपें म्युन्सिपाल्टी जोड पावलान तांकां वॉटर कनेक्शन तेंगेल्या बिल्डिंगेचें कट करपाक जाय. हांव म्हणटा लायट नाका म्हणून वॉटर कनेक्शन कट करपाची तांकां प्रोविजन आसा. आतां हांगा हें कशेंच जायना म्हणटकच आमी आतां हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ताकाय लेटर केले कडेन आसा आनी पयर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें पूण ही अशी जॉयंट इन्स्पेक्शन 100 जाली पूण तेजेर एक्शन जायना कांयच जायना. हेल्थ डिपार्टमेंट फेल आसा. हेल्थ डिपार्टमेंट केपें हेल्थ डिपार्टमेंट फेल. एक्च्युअली प्रोविजन अशें आसा लायट आनी उदक कट करप पूण आमी तेंचे अन्याय ना करपा नाका कित्याक लायट रावपा मेळटा उदक तांकां यूज करपाक मेळना. जेन्ना सोकपीट ओवरफ्लो जाता
सोपीट भरता जाल्यार उदक आनी ते कित्याक आनी लास्ट टायम ते बिल्डिंगेक दोग-तीग जाणांनी हे मागले कितें आसा वॉटर कनेक्शन कित्याक आपल्याले हॉटेल चलोवपाक आमी ते स्टॉप करून दवरला कित्याक पयलीं 100 फीट फुटान भायर सरता आनी तेका जर कनेक्शन दिलें जाल्यार आनी बरी पडटली म्हणटकच आमी ती सगळी तेंच्यांनी टॅपाची न्यू कनेक्शन जी आसात ती आमी स्टॉप दवरले कितें आसा हांगा केपें हेल्थ सेंटराचो सेंट्रल इन्स्पेक्टर जो आसा तो फेल आसा आनी तो कांयच काम करना फक्त नोटिफिकेशन दाखयता आनी टायम वेळ मारून व्हरता. तुवें आतां पळयलां ही घाण वास मारता हे पळय सेवरेज पळय फुटला आनी ही सगळी घाण पळय सेवरेजीचें उदक आज हे इतलें हांव कितें म्हणटा ही म्युन्सिपाल्टी आनी आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट कितें पळयता हे बाजार हे केपेंची मार्केट आमची हे सगळी बिल्डिंगेचे सेवरेज फुटला ते सायडीन पळय बिल्डिंग आसा तेंची सगळी घाण पळय हांगा येता हांगा सगळी दुकानां आसा हांगा भुरगीं भोंवतात हांगा रेजिडेन्शियल एरिया आसा त्या लोकल लोकांनी कितलेशे कंप्लेन दिल्यो खंय म्युन्सिपालिटीक आनी हेल्थान म्हाका सांगताले कितले जाण कांय जावूं ना अशें म्हणून त्या खातीर हांव एक न्यूज करया अशें म्हणून तुका सांगलें की ही पळय घाण पळय आसा हांगा झडारी जाता हांगा मलेरिया स्प्रेड जावपाची सारकी हें आसा कसली घाण मारता पळय पोटाक घाण सुद्दां पळय हालता इतली घाण मारता हांगा हांव नाका धरूनय हांगा गेले जाल्यार हे बाजारात केप्या मार्केटान हे कितें चल्लां हे बिल्डरान जेन्ना पळय ह्यो बिल्डींग बांदल्यो हे म्युन्सिपाल्टी त्या टायमार पळय कावन्सील आशिल्ली त्या टायमार म्युन्सिपाल्टीक टेक्निकल डिपार्टमेंट आशिल्लें तांणी कितें म्हणून हांकां लायसन्स इश्यू केलो कांय पळयनासतना आउटलेट पळय टँक कशी आसा आउटलेट पळय अशी आउटलेट सगळी सोडल्या सगळी बिल्डिंगेचे सेवरेज कितें कॅनलां सोडटाले पयलीं वयताले ते कोणेच पडोवना इतलीं वर्सां म्युन्सिपाल्टी सुद्दां हे कॅनलाचें उदक लोक शेतान यूज करतात कोण ती पयलीं कपडे धुयताले हांगा सोडपाचे आतां ते कॅनल तेणी पुरयला इतलो कॅनल पुरयला आनी ते कॅनल पुरयल्ल्या कारणान ती सेवरेज पळय हांगा स्प्रेड जाल्ली आसा ही घाण सगळी कळ्ळें तर म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमचे चीफ ऑफिसरा कडेन हाजेर इमिजिएट ह्या मुद्द्याचेर ताणें कितें तरी लक्ष घालचें आनी हें क्लीन करचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भौशीक सुवातांनी कोयर उडोवप्यांक कसलेच सोयर सुतक लागना. स्वताक भक्त आनी भावीक म्हणून घेवप्यांनी निदान देवळाचे पावित्र्य तरी राखपाक जाय काय नाका. कांय संस्कार संस्कृती स्वच्छता ह्यो गजाली राजकीय इप्सी साध्य करपा पुरत्योच मर्यादीत उरपाच्यो. म्हापशेच्या हनुमान मंदिरा कडली अवतिकाय दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. म्हापसा वाठारांत जो हुतात्मा चौक आसा थंय फेमस अशें मारुतीचें टेम्पल आसा आनी ह्या देवळा कुशीक जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां हांगा कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. ह्या देवळा कडेन हांगा खुबशे फ्लावर वेंडर्स बसता आनी तांकां ह्या कोयराचो बरोच त्रास जाता आनी दर शेनवारा जे हांगा फ्लावर वेंडर विकपाक बसता तांकां ह्या कोयराच्यो खाणी घेवन हांगा तांकां फ्लावर विकचे पडटा. तशेंच तांच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन मागणी केला की हो जो कोयर आसा हो बेगीनच्या बेगीन नितळ करपाक जाय. गेले 3 शेनवार जाले हो कोयर हांगा असोच आसा आनी येदे व्हडले फामाद अशें मारुतीचें देवूळ हांगा दर शेनवारा गर्दी आसता आनी खुबशे लोक हांगा देवळान दर्शन घेवपाक येता. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन जाता तितल्या बेगिना हो जो कोयर आसा हो एवरीडे नितळ करपाची गरज आसा. म्युन्सिपाल्टी सांगता तुम्ही भरून द्या म्हणून आम्ही करता आम्ही म्युन्सिपाल्टी काम करता आम्ही देवा कडेन बसता न्ही हांगा तुम्ही म्युन्सिपाल्टी हे काम कितली पाटी नूतन खूप पाटी सांगले ते बापड्यान काम केलें त्या पाटी फोन लागला त्याच्यामुळे तसंच करून ला ते खूप पाटी हेल्प केला ते ह्या एरियेक आतां सुद्दां नूतनाक खूप पाटी हे केला हांगा सांगून तेमकां सांगून आनी ते म्हणटा तुमी हाती भरून द्या म्हणून भटा सांगता भटा भरा म्हणून ही तेमची हे कोण सांगता तशें म्युन्सिपाल्टी काम करूं आतां भटा पळयता खंय आनी हे भरून द्या म्हणून हे तुमची कामं हे करपाची ही घाण काडाक आज सगळी राज क्लीन करता आमकां हे देवळा कडेन घाण कित्याक लोक येता लोक येता देवाक पांय पडोवंक. सगळे लोक विचारता हे कितें काय म्हणून मागीर आमी कितें करूं शकता आमी काय करूं शकना न्हू ते तरी पण नूतन बाबा खूब हेल्प केला आमकां खूब पाटी तरी परत तुमच्या कितें सांगता रे हे सांगता तुमी भरून द्या इवन डस्टबीन एक तरी दवराय सांगी जालें तूं पडला देवळा कडेन हांगा सामको गाडयांक काय तुमच्या आपणाक हांव नको तूं नको म्हणटा 100 फावटी सांगला आयकना ते मनशाक आमी सांगता तुम्ही हा काम करता कसलें काम करता जे काम करूंक येता ती शाणपणां सांगता आयकना कशी 100 फावटी सांगला आयकना कशीच ती तुमी कंप्लेंट बी करूंक ना म्युन्सिपाल्टीन वचून कंप्लेंट करूंक ना काय कितें करता तुमी देवळा तेका सांगा तेका सांग देवळा आमी सांगू तुम्ही काम करता कसलें काम करता.
म्हापशेची नगरपालिका नितळसाणीच्या बाबतीन कसलो उजवाड घालता ताचेर टॉर्च लायट घातल्या ती फुलकान्न रेश्मा देसायान. कोयराच्या सांगातानच बसचें पडटा ती सांगता. पालिका सफाई कामगारांक सांगल्यार ते आमचें काम न्हू अशें सांगतात खंय. पालिकेक आपले शार नितळ जाल्ले नाका काय? कितल्या भौशीक सुवातांचेर पालिकेन कोयराची बल्ला दवरल्यात तेवूय कळ्यार बरें. कचरो माझ्या फाटल्यान खूप आणि कोळीने कोणी हाडून टाकला माझ्यान रवांक जायना घाली. केन्नाच्यान आहा तो? आता त्या 8-15 दीस झाले हो कचरो नाही जाग्यार. म्युन्सिपाल्टी काय करना? म्युन्सिपाल्टी कांयच करिना. व्हरना कचरो कोण व्हरना. अशेंच ती झाडूवाले येतात ती काय ऐकनात. आमचं काम न्हू म्हणतात झाडूवाले येतात पण ती आमचं काम न्हू म्हणतात. कचरो असोच पडला. कचरो पडलेलो आसा. कितले दीस जाले आता? 3 शनिवार झाले सारखे 15-22 दीस झाले. 22 दीस झाले. आणि आता कोणी हाडून कोळीनर टाकला. की हाडला? चप्पला उडयतात कोळीनर उडयतात भितर हाडून आमच्यान घालीन रवांक जायना. माझ्या फाटल्यानच हाडटात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुजेब शेख. येरादारीत आडमेळी हाडपी आणि अपघातांक कारणीभूत थारपी गोरवांक कुर्टी खांडेपारच्या लोकांक सतावपाक लागल्यात. गोरवांक लागून कितलेशेच अपघातय जाल्यात खंय. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात की रस्त्यार सगळीं गोरवांच आसा आनी हे गोरवां खातीर कुट्टी खांडेपार पंचायतीन सिकेटी गोशाळे कडेन मेमोरंडम सायन केल्लो आनी लास्ट इयराक ताणें गोरवांय तांची खूब उखल्ले आनी कुट्टी पंचायतीन तांकां 75 लॅक्सय दिल्ले. आतां ते सद्याक बंद आसा उखलपाची आनी गोरवां सगळीं रस्त्यार आसा. आतां खबर ना कितली गोरवां रस्त्यार आसात ती, कित्याक रस्त्यार भरपूर गोरवां आसात आनी एकार एक एक्सिडेंट जायत आसा. कित्याक रस्त्यार आयले म्हणटकीर रस्त्याचेर हायवेचेर सगळो काळोख आसा खांडेपारा आनी गोरवां मदीं आयले म्हणटकीर खूब एक्सिडेंट जातात. ताच्या खातीर लोकांची मागणी आसा की ही गोरवां बेगीन उखलची नाजाल्यार पंचायतीन कितें ताजेर आनी ऑल्टरनेटीव कितें करचो अशें लोकांचो डिमांड आसा. कित्याक एक्सिडेंट जायत आसात आनी आतां न्यू इयर येवपाचें आसा. न्यू इयरा लागून गोरवां ही रस्त्यार येतात ताका लागून खूब भुरगेय रस्त्यार गाडी चलयतात, खूब रातचे भोंवतात. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की बेगीचे बेगीन हे गोरवांक उखलची पंचायतीन. गोवा कृष्णा नायक, फोंडेच्यान. 31 डिसेंबर लागीं पावलो. लोक पार्ट्यो करतले, कशाय कश्यो गाडयो चलयतले आनी स्पेशली तरणाटे भुरगे. कांय म्हयन्या आदीं कुर्टी खांडेपार पंचायतीन सिंकेटी गोशाळे कडेन कबलात करून रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक व्हरून गोशाळेंत घातली. पूण आतां कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान गोरवां रस्त्यार भोंवतात. हाका लागून अपघात वाडत चल्ल्यात. संबंधीत खात्यान हाचेर ताकतिकेन उपाय काडपाक जाय, थळाव्यांनी मागला. आज आमी हायवे म्हणल्यार खांडेपार जो हायवे आसा मेन हायवेचेर आसा आनी ही परिस्थिती पळयल्यार कळटा. आज हे दनपारच्या टायमार ही गोरवां कशी आसात पळय, ही मनजात म्हणजे हांकां कोण आज वालिना आनी सरकारान सुद्दां जे प्रत्येक गोरवां फाटल्यान 150 रुपया दिवपाची जे घोशणा जाहीर केल्ली आसा ती घोशणा खंय तरी परत हांगा अस्तित्वान हाडपाक जाय, जेणे करून जे फार्मर आसा पळय जावं जे गोरवाकार आसा तेंच्यांनी ही आपली गोरवां व्हरून आपले गोठ्यान घालपाक जाय. कारण आज जी गोंयची शेतां आसात जावं बाकीचे जो निसर्ग आसा सगळो कॉन्क्रिटायजेशन जाल्लो आसा आनी शेतां सुद्दां सगळीं पडीक जावन तांकां खावपाक सुद्दां प्रसंग ना म्हणून ती हांगा आज रस्त्यार येयल्ली आसा. सो हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर खंय तरी आळाबंद हाडटलो आनी एक्सिडेंट जर कंट्रोल करतलो. आज एक निश्चांत गरज आसा हे गोरवांक हे रस्त्या वयल्यान काडपाची. सो सरकारा कडेन तशेंच हांगसरले गांवचे लोकप्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी हो जे एक्सिडेंट जाता हे गोरवांक मनजातीक लागून ते कंट्रोल करचे. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. बंगालाच्या उपसागरा लागसार आशिल्लें चक्रीवादळ सोंपलां, पूण केरळ दर्यादेगेर आशिल्ल्या अरबी दर्याचेर नवें चक्रीवादळ आकार घेता. ही वेवस्था खर जावपाची आसली तरी गोंया खातीर एक बरी खबर आसा, ताजो आमचेर कसलोच परिणाम जावपाची शक्यताय ना. आयतारा उष्ण वाठारात आकार घेता. तापमानात लक्षणीय वाढ जाता. आर्द्रतायेचे प्रमाण चड आसल्यार थंडसाण वाडटली. देखून कांयशा दमट हवामाना खातीर तयार रावचे. दनपारची उंचाय 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. देखून उष्णतायेचो थकवो वा निर्जलीकरण टाळपा खातीर हायड्रेटेड रावपाचे आनी जतनाय घेवपाचोय उलो मारला.
सांज जातकच सुटका मेळटा. नितळ मळबा खाला तापमानाची थंडाय 23 डिग्री सेल्सियस उरतली. खरें म्हळ्यार ते आनीक देंवपाची थोडी शक्यताय आसा, जाका लागून एक सुखदिणी रात तयार जाता. पूण सकाळी आनी सांज वेळा उशिरा हलक्या धुक्यांक लागून प्रवाशांनी सतर्क रावचे. दृश्यमानताय उणी जाल्ल्यान रस्त्यार आव्हानां निर्माण जावं येतात. देखून ते प्रमाण तुमच्या प्रवासाची येवजण करची, हवामान विभागाची सुचोवणी. फुडले 5 दीस हवामान सुके, फुडले 2 दीस नितळ मळब. आयतारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 23 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळी आणि राती धुक्याची परिस्थिती. येरादारी करप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.